विकसित गोंय 2047 विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून तुज्यो आयडियाज शेअर कर. एक बळकट राज्य करपाक तुझें योगदान दी. हे नवीन वॅक्सीन आसा वीच इज अ स्पेशली सर्वायकल कॅन्सर जावपाक जायना म्हणून हे वॅक्सीन जे आसा पळय न्ही हे रोटरी क्लब आनी वन वर्ल्ड गोवा हांच्यांनी हो कॅम्प ऑर्गनायज केला. ह्या निमित्तान अवेरनेस जातली. तुमी आनीक 10 जाणांक सांगतले आपूण वॅक्सीन घेतले दोनी हो डोस जाल्या उपरांत 6 म्हयन्यांनी आनी एक वॅक्सीन आमकां दिवपाचें आसा. म्हणजे तुमी फुल्ली सेफ एंड सेक्युअर्ड जाका आमी म्हणटा की सर्वायकल कॅन्सर केन्नाच जावचो ना. हे डायट ओके आनी योगा रेगुलर डायट रेगुलर योगा रेगुलर खेळप हे जर कंप्लीट केलें आसत जाल्यारूच आमी हेल्दी उरूं शकता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी जशें क्लीन इंडिया मिशन तांच्यांनी फॉलो केलें. द सेकंड तांच्यांनी कितें म्हटलें फीट इंडिया मिशन. आमचो प्रत्येक इंडिविज्युअल हो फीट उरपाक जाय. तो इंडिविज्युअल फीट उरलो जाल्यार इंडिया फीट जातली. Members of Inner Wheel Club, our fellow members of Rotary and of One World Goa. It's my pleasure to have this event organized for young girls in the age of 13 to 19. मैं बाकी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो आगे आएँ, अपने बच्चों को encourage करें, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस. Really, this is a really very good initiative by the Rotary Club to arrange such vaccination drive, especially to fight with the cervical cancer.